नमस्कार, भांगरभूई डिजिटल टीम तुमका दिता आजच्यो मुखेल खबरो. खडपावाड कुचेली म्हापशा सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली 36 घरां मातये भरवण करपाची कारवाय मंगळारा 12 तारखेर सकाळी सुरू केली. मसणभुंये खातीर संपादीत केल्ल्या 30,000 चौखण मीटर जमनीचेर बेकायदेशीर अतिक्रमण करून बांदिल्ली घरां रिती करपाची निमाणी नोटीस उपजिल्लोधिकारी कबीर शिरगांवकार हांणी फाटल्या 4 नोव्हेंबराक जारी केल्ली. भंडारी समाजाच्या देवानंद नाईक गटान जिल्लो निबंधक बदलपाची केल्ली मागणी उच्च न्यायालयान न्हयकारली. जिल्लो निबंधकाक पुराय अधिकार. तामिळनाडूत जाल्ले नॅशनल सब ज्युनियर ओपन चेस चॅम्पियनशीप 2024 सर्तीत IM एथनवाद हांणी गोंया खातीर रुप्या पदक जिखले. 62 नोटरी नेमपा खातीर अर्जदारांच्यो मुलाखती 19 ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातल्यो. बांबोळी राष्ट्रीय महामार्गाचेर आयज सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर ट्रक उमटलो. ट्रकात आडकून उरिल्ल्या ड्रायव्हराक उजो पालोवपी दळान भायर काडलो. ड्रायव्हराक कांय जावंक ना.